नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आचार्य विद्यानंदजी महाराज हांच्या जन्मशती महोत्सवाचो शुभारंभ केलो. नवी दिल्लीत विज्ञान भवनात जाल्ले हे कार्यावळीत व्हडा संख्येन लोक वांटेकार जाल्ले. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या निमतान टपाल तिकीट, स्मारक नाणे आणि आचार्यजी महाराज हांच्या जीवनाचेर आधारित पुस्तकाचे विमोचन केले. ह्या वेळार आयोजित एका प्रदर्शनाचे उक्तावण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाले. महोत्सवात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां धर्मचक्रवर्ती ही उपाधी दिवन भोवमानीत केले. लोककल्याण, विश्वशांती, पर्यावरण संरक्षणा सयत वेगवेगळ्या मळार दिल्ल्या योगदाना खातीर तांकां ही उपाधी दिल्या. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगले की आपूण स्वताक ही उपाधी दिवपाक योग्य समजना, मात संत जे कितें आमकां दितात ताचो प्रसाद म्हणून स्वीकार करचो हे आमचे संस्कार आसात. ताका लागून आपूण हो भोवमान प्रसाद समजून स्वीकारता आणि माँ भारतीच्या चरणात समर्पित करता, अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले. आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, मैं खुद को इसके योग्य नहीं समझता, लेकिन हमारा संस्कार है कि हमें संतों से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार किया जाता है। और इसलिए मैं आपके इस प्रसाद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं और मां भारती के चरणों में समर्पित करता हूं. अस्तंत बंगालची राजधानी कोलकाता हांगा कायदो महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनीचेर जाल्ल्या सामुहीक बलात्कार प्रकरणात पुलिसांनी आनीक एकल्याक अटक केल्या. कायदो महाविद्यालयाचो गार्ड पिनाकी बॅनर्जी हाका पुलिसांनी अटक केल्या. ह्या प्रकरणात अटक जाल्लो हो तिसरो व्यक्ती आसा. मुखेल आरोपी सयत आनी 3 जाणांक पुलिसांनी आदीच अटक केल्ली. पश्चिम बंगालची मुखेलमंत्री एक बायल मनीस आसून लेगीत बायलां आड जावपी गुन्हे राज्यात वाडल्यात. शैक्षणिक संस्थांनी अशा प्रकारचे दुष्कर्म जावपाक आडावपाक सरकार अपयशी थारला, अशें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार हांणी सांगले. शिक्षा प्रतिष्ठान के अंदर ऐसी चीज घट रही है एक के बाद एक और आप उसे रोक नहीं पा रहे, सो इट इज ए पैथेटिक फेल्योर and failure of the state administration, that is the home minister of the state, is state के होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनकी फेलियर है. और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इन सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जो मंत्रालय जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक धब्बा है. और मुझे तो लगता है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए. तो वो जो मेन एक्यूज्ड है वो भी, और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ये भी, इसके साथ तो फोटोज भी है बहुत सारे नेताओं की, सभी टीएमसी से रिलेटेड है. कब आप फोटो कैसे डिलीट करेंगे? सोशल मीडिया में फोटो है, आप डिलीट नहीं कर सकते. अभिषेक बनर्जी के साथ फोटो है जो दर्शाता है कि दे आर एसोसिएटेड विद टीएमसी. तो टीएमसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. और मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इस कॉलेज में नहीं, हर कॉलेज में ऐसे नेक्सस बन चुका है, ऐसी चीजें हो रही है. येरादारी संचालनालय आणि कदंब येरादारी महामंडळान म्हजी बस 2025 हे ॲप चालीक लायले. तशेंच दिवचल आणि सत्तरी तालुक्यांतल्या लावार्थ्यांक इंधन सवलतीचे वाटप केला. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच येरादारी मंत्री मोविन गुदीन हांणी सांखळेच्या रवींद्र भवनात आयोजित केल्ल्या ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. उपस्थितांक मार्गदर्शन करतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी येरादारी वाठारांत आर्विल्ल्या तंत्रज्ञानाचो वापर करून अधिक पारदर्शकताय हाडपाचो सरकार यत्न करता, अशें सांगले. तशेंच बस धनियांक फायदो जावचो हाचेर लेगीत सरकार काम करता, अशें तांणी म्हळां. स्कूटर आणि मोटरसायकल घेवन जो बसींनी येवपाक वचपाक लागला तो बंद करतलो. ताका रेग्युलर ट्रान्सपोर्ट मेळपाक लागल्या कारणान जेणे करून आमकां एक्सिडंट कमी जावपाक जाय. काल आमचे ह्युमन रिसोर्सेस स्टाफ वाळपय म्हणजे सांखळेच्यान वाळपय वयता आसतना एका 4 व्हिलरान ताका एक्सिडंट केलो आनी ते एक्सपायर्ड जाले. म्हणजे लेडीजांक हांवें प्रायवेट सेक्टर आनी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या दोगांक तर आमी कन्सेशनूय दिवपाचें आसा. आमी विचार करता ते पयशे तेय लोक तुमच्या बरोबर येतले. तुमकां टिकेटीक कशें करप हाचोय आमी विचार करता. लेडीज जी प्रायवेट सेक्टरांत काम करतात म्हणजे इंडस्ट्री सेक्टरांत
तांकां 50% कन्सेशन आमी सगळ्या बसींचेर दितले, सगळ्या बसींचेर दर सकाळ. म्हणजे आमी ताका म्हणटात की बायलांक चडव्यो पेक्षा चड प्रायवेट सॅक्टरान कामाक वचपाक जाय. तुमकां रिफंड कशें दिवपाचें आतां आमी विचार करता. तुमकां लॉस खंयच्याच बाबतींत आमी करचे ना, बट चड म्हणून म्हणटा हांवें आज आतां ही मिटींग जाल्या उपरांत प्रत्येकान आपलो फॉर्म तो भाजी बस येवपी हो भरून दियात. कामगारांचे म्हणल्यार सगळ्यात फाटले फावटी जातलो फक्त 50 जाणांकूच फायदो मेळ्ळो. तसो आतां 50 जाणांक मेळपाक नाका, आमकां सगळ्यांक मेळपाक जाय गोंयभर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नशामुक्त भारत ह्या मोहिमेप्रमाण गोंयांत लेगीत नशामुक्त गोंय ही मोहीम सुरू केल्या. गोंयांतल्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी हातूंत वांटो घेवन आपल्या भागांतल्या व्यसनाधीन लोकांक व्यसनमुक्त करपा खातीर फुडाकार घेवचो असो उलो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारला. सोरो, तंबाखू, घुवळी वखदां ही जरी व्यसनां आसली तरी ते एक मानसीक दुयेंस जावन आसा आनी तातूंतल्यान मुक्ती मेळोवपा खातीर सरकारान चलयल्ल्या मोहिमेंत सगळ्यांनी वांटो घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळे आयोजीत केल्ल्या नशामुक्त गोंय ह्या मोहिमेच्या उक्तावणा वेळार सांगलें. आमी जेन्ना शिकतले बरें कितें आनी वायट कितें पळयलू तेन्ना तेजी मॅसेज आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक शकतले. ताका कशा पद्दतीन दोतोरान आत्तां सांगलें ती हॅबीट न्ही, तो एक प्रकारचें दुयेंस. आमी जाका संवय म्हणटाले पळय ती संवय न्हू, तें एक प्रकारचें दुयेंस आसा. आनी त्या दुयेंसाक जर आमी ट्रिटमेंट करिना जाल्यार तें दुयेंस सारकें जावचें ना. कोंकणींतल्यान निव्वळ सांगत जाल्यार आनी तें दुयेंस जर सारकें जावपाक जाय आसत जाल्यार आमी प्रसाद घेतलो, दोरो बांदलो आनी बाबा कडेन गेले म्हटल्यारय सारकें जावचें ना. तें दुयेंस सारकें जावपाक ताका वखदां दिवची पडटा आनी ती वखदां दिवपाक आमच्या मदीं आमचो स्पेशलिस्ट दोतोर डॉ. धुमे आहा, जो सातत्यान आजिलो हॉस्पिटलान हाजी ओपीडी आसता आनी डेली ओपीडी ऑलमोस्ट डेली ओपीडी तो तेच पेशंट पळयता. ही कार्यावळ नर्सिंग इन्स्टिट्यूट महाविद्यालयात आयोजित जाल्ली. ह्या व्यसनमुक्ती केंद्राचे मुखेली डॉ. राजेंद्र तुमी हांणी ह्या वेळार उपस्थितांक मार्गदर्शन केलें. तरणाट्यांक शेती कडेन वळोवपा खातीर तशेंच शाश्वत पद्दतीन प्रोत्साहन दिवपा खातीर स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळ वाणिज्य महाविद्यालय बोरये हांगा अंतर्गत कृषी महोत्सव 2025 चे आयोजन जालें. 2 दिसांच्या ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार विजय सरदेसाय, गोंय राज्य जैव विविधताय महामंडळाचे सदस्य सचिव प्रदीप सरमुकादम, ग्रीन आर्मीचे अध्यक्ष मनोज गांवकार, पद्मश्री संजय पाटील तशेंच बोरी ग्रामपंचायतीचे पंचायत वांगडी, महाविद्यालयाचे व्यवस्थापक मंडळ आनी हेर शेती विशयक तज्ञ हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना शेती तज्ञ आनी पद्मश्री संजय पाटील हांणी उपस्थितांक भात शेती विशीं उपयुक्त अशी माहिती दिली. शेती ही परवडण्यासारखी जाता, शेतकऱ्यांकूय परवडटा, खाणाऱ्यांकूय परवडटा आणि सरकाराकूय परवडटा अशा प्रकारची जी नैसर्गिक शेती आसा ती जर आमी गेले अनेक वर्ष प्रयोग केले आणि त्या प्रयोगाचे परिणिती अशी आसा की केंद्र सरकारान सुद्धा हे मान्य केल्ले आसा आणि त्यांनी संपूर्ण भारतभर नैसर्गिक शेतीक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आपल्या बजेटात सुद्धा त्याचो आस्पाव केल्लो आसा. आणि येत्या काही वर्सांत संपूर्ण गोंय भारतभर 75 लाख हेक्टर जमीन त्यांनी नैसर्गिक शेतीत कन्वर्ट करपाची गोंय आमच्या केंद्र सरकारची मोख आसा. आणि ती म्हाका दिसता शेतकऱ्यांनी जर मनाक घेतल्या आसत, प्रत्येक शेतकऱ्यान मनाक घेतल्या आसत जाल्यार ही गोंयाकूय एक अशा प्रकारची आमी शेती पद्दती उबी करूं शकता. गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळाचे सदस्य सचिव प्रदीप सरमुकादम हांणी शेती वाठारात नवीन तंत्रज्ञानात जावपी बदलांविशीं माहिती दिल्या. गोंयांत आमकां जवळ 1200 शेतकऱ्यांक लागीं करून तांचो एक क्लस्टर करून पॅडी क्लस्टर तो सबमीट केलो. तर अशें सगळें काम करताना एग्रीकल्चराचे ऑफिसर किंवा आमचे देसाय सर झेडेओ आनी हांगा रामकृष्ण गावडे आमचे भितर आसा. हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदतां, हेच्या मल्लाचें सगळें काम केलां, ताची ट्रेनिंग ताणें भुरग्यांक दिला. आनी जवळ जवळ 15-20 वर्सां पयलीं म्हाका याद जाता, हांव जेन्ना फर्स्ट टायम गावडे सराक मेळ्ळो, आमी तांकां एक ग्रीन पोलिंग बूथ करपाक, हांव ग्रीन नोडल ऑफिसर आशिल्लो इलेक्शनाचो, तेन्ना तांणी जवळ जवळ 50 पेक्षा चड ग्रीन बूथ केले. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.